चली पत्रकारांचे लैंगिक छळाचे केशीत पत्रकार अँकर रुपेश सामंत कोर्टा मुखार शरण. पणजे मॅजिस्ट्रेटा मुखार रुपेशान केले आत्मसमर्पण. 2 महिने आशिल्लो बेपत्ता. जामिनाक अर्ज. येरादारी खातीर रेट वाडोवपा वेल्यान पाळयेच्या बॉम्बे जंक्शनाचेर दिसभर आडायली मीन येरादारी. बसकेत मागण्यो मान्य जाले उपरांत सांजे सोडले आडायल्ले ट्रक. एफसी गोवाचो कोच झिको रेफरिंगाचेर सामको बेजार. सुरवाते सावनूच एफसी गोवाचेर अन्याय. रेफरीक आपूण नाका जाल्यार घरा वचपाक तयार म्हणटा झिको. दोन 2017चे विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो विजन डॉक्युमेंट. कसिनो हाडले म्हणून काँग्रेसीक जाता पश्चाताप. मात भाजपाचें तेंच धोरण. काँग्रेसीची टिका. फोंडे शापूर आरटीओ ऑफिसा कडेन राखणे वणत कोसळ्ळी. एकल्याक चिड्डून मरण, दुसरो जखमी. पावसाचे नेटार वणत कोसळ्ळी. पासयेक गेल्ले कडेन दोगांचेरय संकट. आनी गोंय पुलिसाचे पयलेच बीच कबड्डी सर्तींत गोंय पुलिसाचे अ संघाक जैत. पुलिसाचे अ संघान फायनलीत तिसवाडी संघाक मारले 58-8 11 पॉयंटांनी. चली पत्रकारांचे लैंगिक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार अँकर रुपेश सामंत निमण्या आयतारा पणजे कोर्टा मुखार शरण आयलो. पुलिसांनी ताका अजामीन पात्र कलमां लायल्यात. 15 दिसां भितर रुपेश पुलिसां मुखार हजर रावलो ना जाल्यार ताची प्रॉपर्टी सील करपाची पुलिसांनी शिटकावणी दिल्ली. 2 म्हयने तो आपालिपा करतालो. ताचे आड पणजे बायलांचे पुलीस स्टेशनात 4 FIR आसात. शरण आयले उपरांत ताका पणजे बायला पुलीस स्टेशनात व्हेला. आतां ताणें 4 केशींनी जामिनाक अर्ज घाल्यात. चली पत्रकारांचेर लैंगिक छळ केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो रुपेश सामंत निमणो आयतारा सकाळी पणजेच्या कोर्टा मुखार सरेंडर जालो. रुपेश सरेंडर जालो आनी थंयच्यान ताका पणजेच्या बायला कोर्टात व्हेलो. हे घडणुकेची एक्सक्लुझिव्ह फुटेज फक्त प्रुडंटाक मेळ्ळी. गणेश ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ISLचे दुसरे सिजनात सुरवातेक सावनूच एफसी गोवाक वायट रेफरिंगाचो फटको बसला. रेफरीक आपूण नाका जाल्यार तशें सांगचें. आपूण घरा वचपाक तयार आसां. मात एफसी गोवाचेर अन्याय करनाकात म्हूण एफसी गोवाचो हेड कोच झिको म्हणटा. एफसी गोवाचे डावपेस पळोवन अजाप जालो म्हूण एफसी पुणे सिटीचो हेड कोच डेव्हिड प्लॅट उलयलो. फोंडे शापूर वाठारांत आरटीओ ऑफिसा कडेन राखणी वणत कोसळून एकलो गेलो. दुसऱ्याक मार लागला. बांदकाम चालू आशिल्ल्या घराची राखणी वणत पावसाच्या नेतान कोसळ्ळी. सांजे ही गजाल घडली. सोंपला ताचें नांव मदन भंडारी, वय 23. जखमी जालो ताचें नांव मोहन कुंभार, वय 24. दोगूय पासयेक गेल्ले कडेन तांचेर हो आकांत आयलो. घेव एक विराम.